सगळ्यांक आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्सान सगळे प्रेस आनी मिडियाचे स्वागत करता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमी जाले 6 दीस हांगा धरणा आंदोलनाक बसलेले. रिजन म्हटल्यार जेन्ना आमी इलेक्शनाच्या पयलीं एक स्ट्रायक केल्लो अंगणवाडी वर्कर्सांनी, डिमांड आशिल्ले की लिवींग वेज दिवचे आनी डिग्निटी ऑफ वर्क मेळचो, म्हणजे एक रिस्पेक्टान जगपाचो अधिकार ह्या वर्करांक मेळचो, ह्या दृश्टिकोनांतल्यान एक आंदोलन जाल्लें. आनी त्या आंदोलनांतल्यान आमचे काही डिमांड जे आसा ते मुख्यमंत्र्यान पास केल्ले. एक म्हटल्यार पे रायज 1,500 तेंच्यांनी रायज दिल्लो सरासर सगळ्या वर्कर्सांक. ताच्या नंतर रिटायरमेंट बेनिफीट जे आसा ते वाडोवन दिल्ले सरकारान. आनी नॉमिनी जो व्हेरी इम्पॉर्टंट आशिल्लो, कारण खुबशे बायलां एक्सपायर जातकीर तांच्या भुरग्यांक किंवा नेक्स्ट किनांक काय मेळनाशिल्ले बेनिफिट्स. सो ते बेनिफीट मेळचे म्हणून नॉमिनीचो आमी एक विशय मांडलेलो, तोय बीन सरकारान पास केल्लो. आनी हे सगळे नोटिफाय जाले गॅजेटान. आनी आमकां अशें दिसलें की हे सगळें जातकीर एवरीथींग वील बी फायन, सगळे सुरळीत वतले. बाकीचे डिमांड्स आमी डिस्कस करतले. मेजर कांय डिमांड्स तशें नाशिल्ले. आनी कामा बद्दलचे डिग्निटी ऑफ वर्काचो विशय उरलेलो. आनी मुख्यमंत्र्या कडेन जेन्ना आमची मिटींग जाल्ली बिफोर इलेक्शन्स आंदोलनाच्या दरम्यान, तेन्ना मुख्यमंत्र्यान आमकां आश्वासन दिल्लें की खंयच्याच वर्कराचेर कसलीच कारवाई जावची ना स्ट्रायकाक लागून. आनी इलेक्शन जातकीर जवळ जवळ रिजल्ट येयसर आनी सरकार स्थापन जायसर आमचेर कोणाचेर वर्करांचेर एक्शन कसलीच जाली ना. सगळें वेवस्थीत, अंगणवाडी सगळें वेवस्थीत चलताल्यो. कॅबिनेट डिक्लेअर जालें त्या बरोबर व्हेरी नेक्स्ट डे, ऑन द सेम डे, इनफॅक्ट ऑन द सेम डे, ह्या 7 जाणांक टर्मिनेशनाची ऑर्डर येता. हे 7 जाण कोण तर युनियनाचे प्रेसिडेंट, 2 वायस प्रेसिडेंट, एक जनरल सेक्रेटरी, 2 सेक्रेटरी आनी एक ट्रेजरर. ही आमची कंप्लीट कमिटी, जेका आमी लेबर कायद्यान प्रोटेक्टेड वर्कमॅन म्हणटात, ही कमिटी जी आसा हांकां तेंच्यांनी टर्मिनेट केले. रिजन कितें तर रिजन खंय, दे वेर वर्किंग फॉर काँग्रेस पार्टी. तेंच्यांनी काँग्रेस पार्टीक एसिस्ट केले आनी काँग्रेस पार्टीक तुमी एसिस्ट केल्ल्या कारणान तुमकां आमी टर्मिनेट करता. दीस इज द रिजन. म्हाजो एक प्रश्न डायरेक्टराक आसा, वेदर शी इज ऑन बीजेपी पेरोल. कारण ती जर बीजेपीच्या पेरोलार आसा जाल्यार तिने काँग्रेस पार्टीच्या विरोधान कितें करूंक जाता. बट शी इज अ गव्हर्मेंट सर्वंट. आमच्या टॅक्साच्या पयशांचेर तिका पगार मेळटा. आमचे जे कितें आमी कंट्रिब्यूट करता सरकाराक तितूंतल्यान तिची उदरगत जाता. आनी इफ शी क्लेम्स दॅट जस्ट बिकॉज दे हॅव वर्क फॉर काँग्रेस पार्टी दे आर बीन टर्मिनेटेड, जाल्यार म्हाजे अशें पयलो डिमांड आतां आसा की त्या बायलेक इमिजिएटली सॅक करचो. कारण शी इज नॉट अ गव्हर्मेंट सर्वंट, शी इज अ बीजेपी सर्वंट. ह्या बीजेपी सर्वंटाक येद्या मोठ्या पोस्टार बसपाचो कसलोच अधिकार ना. सो दिपाली नायक डायरेक्टर जी आसा तिका पयलीं सॅक करचो, बिकॉज शी इज अ बीजेपी वर्कर ऑन गव्हर्मेंट पगार. गव्हर्मेंटाच्या सॅलरीचेर बीजेपी सर्वंट बसला आनी बाकी सगळ्या लोकांचेर अन्याय करपाक तिका थंय बसयला. हें जालें, टर्मिनेट जालें. वी फायल्ड अवर रिप्लाय. आमी सांगलें तुजी ऑर्डर जी आसा ती इल्लिगल आसा, इल्लिगल ऑन दीज ग्राउंड्स. ते ग्राउंड्स तिका सांगले, कायद्याच्या भाशेन तिका समजोवपाचो प्रयत्न केलो. शी डीड नॉट रिसीव द रिप्लाय कॉपी. आमकां ती पोस्टान धाडची पडली. आनी अशें सगळें चालू आसतना आमी मुख्यमंत्र्याक एकदां मेळ्ळे आनी मुख्यमंत्र्यान सांगलें की हें सगळें कितें घडलां तें आपल्याक खबर ना. तुमकां जर टर्मिनेट करूंक जाय आशिल्लें इमिजिएट करूंक जाय आशिल्लें. वाय आफ्टर इलेक्शन्स हें खुद्द मुख्यमंत्र्यान म्हटलां आनी प्रेसा समोर म्हटलां. हें कितें हांव म्हाज्या तोंडांतल्यान सांगना. सो मुख्यमंत्री जेन्ना मिटींग जाली आनी भायर येयलो तेन्ना प्रेसा समोर हें सगळें उलयल्लो की आतां कित्याक टर्मिनेट केला. टर्मिनेट जाल्यार तेन्नाच करूंक जाय आशिल्लें. ही गजाल आसतना आनी भितर तांकां एश्युरन्स दिल्लें आसतना की बाबा एका म्हयन्या भितर तुमचें टर्मिनेशन आपूण फाटीं घेता. प्रेस कॉन्फरन्स मुख्यमंत्र्यान दितकीर इमिजिएटली तेंच्यांनी लेटरां काडपाक सुरवात केली. आनी लेटरां काडटकीर ते सांगतात की हँडओवर करा सगळो चार्ज, मोबायल तुमचो हँडओवर करा, जी रजिस्टर आसा ते हँडओवर करा, सगळे अंगणवाडी जे तुमच्या ताब्यान आसा ते हँडओवर करा. आमी परत एकदां मुख्यमंत्र्याक मेळपाचो प्रयत्न केलो. खूब प्रयत्नान मुख्यमंत्री मेळ्ळो, दोगूच जाण वर्करांक मेळ्ळो. आनी त्या टायमार मुख्यमंत्र्यान आमकां अशें सांगलें की आपणें फायल मूव केल्या, बट मंत्री जो आसा तो मंत्री फायल हाडयता. मंत्री फायल कित्याक हाडयता तें आमकां खबर ना. आमचें काम खंयच्याच मंत्र्या कडेन कसलेंच वायटपण ना. स्पेसिफिकली जर उलोवपाक गेलें जाल्यार विश्वजीत राणे जो मंत्री आसा
अख्ख्या आंदोलनात विश्वजीत राणेची आम्ही कसलीच टिका केली ना. आम्ही विश्वजीत राणे केन्ना कांयच म्हणूं ना. इट वॉज डिपिक्टेड एज अ एजिटेशन अगेन्स्ट मुख्यमंत्री. तशें नाशिल्लें तें एक्चुअली. आमच्या कोणाच्या अगेन्स्ट एजिटेशन नाशिल्लें. वी वर एजिटेटिंग फॉर अवर रायट. ते रायट जो कोण दिना तेज्या अगेन्स्ट आमी उलयतलेच. सो अशा प्रकारे जे आंदोलन जालें, तेज्या नंतर टर्मिनेशन जालें आणि मागीर आमकां सांगलें की तुमी 2 दीस रावा, 2 दीस रावा, 2 दीस रावा. अशें करून करून 2 म्हयने गेले. सुटी सोंपपाक येयली, अजून पर्यंत तांचें टर्मिनेशन फाटीं घेतलें वचना. ह्या परिस्थितीक लागून आमी शेवटी डिसायड केलें की धरणा आंदोलन आमी सुरवात करतले म्हणून. आज आमच्या धरणा आंदोलनाक 6 दीस जाल्या. अजून पर्यंत सरकारान दखल घेतली ना, अजून पर्यंत डिपार्टमेंटान दखल घेतली ना. पण हांगा बसल्या म्हणून बाबा तेंचे इल्लिगल स्ट्रायक आसा अशें डिक्लेअर करपाचो प्रयत्न परत सुद्दां डायरेक्टर करता. डायरेक्टराक कसलोच अधिकार ना अशें डिक्लेअर करपाचो. बिकॉज दे आर एट प्रेझेंट टर्मिनेटेड वर्कर. डायरेक्टरान तेंचो कसलोच संबंध ना. पण डायरेक्टर अजून तांकां हॅरेस करपाचें सोडिना. बीजेपी स्पॉन्सर्ड डायरेक्टर ही केन्नाच तांकां सोडना. आज अशी परिस्थिती आयल्या की जेन्ना तुमी दखलूच घेना आनी ऑप्शन आमकां आनी काय उरना. म्हणून काल लेट नायट असो डिसिजन जालो आमचो की आतांच्यान आयच्यान आमी चेन हंगर स्ट्रायकार बसतले. आज पहिले देवयानी तामसे जे प्रेसिडेंट आसा युनियनाचे, शी हॅज ऑलरेडी स्टार्टेड ए हंगर स्ट्रायक एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग. सकाळी 8 पासून ते हंगर स्ट्रायकाचेर बसला. देन इट वील बी चेन हंगर स्ट्रायक आसा. एक वर्कर जे आसा ती कंटिन्यू करतले स्ट्रायक. सरकार अजूनही जर दखल घेना आसत ह्या इल्लिगल टर्मिनेशनाचेर एक, आनी दुसऱ्या जर त्या बायलेचेर, जी बायल दुसऱ्या बायलांक त्रास करता, जाल्यार हें कितलें एग्रिवेट जातलें हें सरकाराक अजून पर्यंत खबर ना. सरकारान एक आमचें रूप पळयलां की एग्रिवेट जावन आमी खंय पावूंक शकता. सरकाराक आमी दुसरें रूप दाखोवंक शकता. सरकारान येन्नाच कितें ना कितें कारवाई करून हेंचें टर्मिनेशन फाटीं घेवंक जाय. आनी दुसरो डिमांड आसा तो दिपाली नायक डायरेक्टर, जी बीजेपी स्पॉन्सर्ड डायरेक्टर आसा, तिका थंयच्यान हालोवपाक जाय. हे 2 डिमांड्स आसा. ते 2 डिमांड जाल्या शिवाय हांगच्यान आमी उठचे ना अशें आमी ठरयिल्लें आसा. माझे नाव देवयानी तामसे, अलायन्स मिलन कॉलेजच्या. आम्ही गोवा स्टेट कमिशन फॉर वुमन्सान कंप्लेन केल्या, कारण आम्ही 5 राती आम्ही हांगासर काडलेल्यो आसा. आणि आमकां पुलीस स्टेशनान आमी इंटिमेशन दिल्यार सुद्दां अजून पर्यंत आमकां कांयच तेंच्यांनी प्रोटेक्शन अजून प्रोवायड केल्लें ना. जे हांगासर इवन आमकां अशें सांगलें वता की तुमी परमिशन घेया आनी हांगासर बसा म्हणून. जर आमी हांगासर बसपाक एज्युकेशनाक परमिशन घेवंक जाय जाल्यार ह्या बेबद्यांक कोण हाडयतलो? जे हांगासर सगळे बेबदे बसल्या, जे रातचे आमकां अशे हॅरेस करता, तांकां हांगासर ते कित्याक तेंचेर कोणूच एक्शन कित्याक घेयना गव्हर्मेंटान एक्चुली तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय न्ही. आमी हांगासर बसल्या की एज्युकेशनाक बसल्या, रस्त्याकपणां करपाक बसूना ना, आमी कसल्या आनी कामाक बसूंक ना. हांगासर जे पळय बेबते बसता मेळत ते भायले घाटी येवन थंय न्हिदतात, तेंचेर कोणूच एक्शन घेना. सेकंडली आमी कमिशनान कंप्लेन केल्ली, कित्याक आमी हांगासर 6 दीस बसून सुद्दां आमकां अजून प्रोटेक्शन मेळूंक ना. तेन्ना आमकां आमच्या प्रोटेक्शनाची, आमच्या सेफ्टी खातीर कितें तरी अरेंजमेंट जावची म्हणून. पूण तरी सुद्दां अजून कांय एक्शन घेतलेली ना. आनी वयल्यान राती बरे रातीर कोण तरी सायकली घेवन एक ग्रूप आयिल्लो आनी तो रातभर हांगासर इतल्याच पार्टाक सायकल चलोवन असो आवाज करून इरिटेट केल्या. मागीर गव्हर्मेंट करपाक सोदता काय कोण पर्सनली राग काडटा काय कितें करपाक सोदता तेंच सद्या आमकां कांय कळना हांगासर. तुमच्यांनी पुलीस प्रोटेक्शन मागलेलें आमी तरी आमकां कांय ना. आमकां फक्त परमिशन घे म्हणून सांगता.